31st of May today, World No Tobacco Day. My message to people is don't let tobacco take your breath away. It is an epidemic and it is the responsibility of all of us to control it, to make our future generation tobacco free. Let's put our hands together and work towards tobacco control. I request all of you to help the administration who are putting their efforts in tobacco control activities and let their efforts not undermined by the tobacco industry's interference. So never ever try to promote directly or indirectly any tobacco pro activities. What of the addicted cases in Bangladesh? In a month we get 60 to 70 new tobacco users coming in our tobacco cessation center. Out of that, 40 to 50 might be having smokeless tobacco user in the form of chewing tobacco or gutkha or thaini or mashari, and other 20 to 25 patients will be of smoking, maybe cigarettes or bidis. Quit is possible. It is not impossible, but it is very difficult. So never ever start using tobacco. माझे नाव नारायण नायक, नारायण गोविंद नायक, हांव रावता कलंगूट शिवाय वाडो. बाबा हांव सोरो म्हणल्यार म्हाका एक ना जाल्यार एक 2 मिनटां रावंक जायना आनी बिडी म्हणल्यार चाय चालूच आसताली तोंडां. कितें मेवता ते बिडी सिगरेट म्हणल्यार देवाच्या कुडीन हांगा येवन हांगा एक डॉक्टर आसलो. त्या डॉक्टराक हांव देवा कडेन मागता सदांच. तेजें नांव आतां येयना म्हाका. आसलो हांगा तुमी म्हणटा पयलो म्हाका गोंय. तेणें म्हाका जितलो पळय तापयलो न्हू तितलें म्हाका तें चड फायद्याक पडलें. चड फायद्याक म्हणल्यार सामकें लायफाक फायद्याक पडलें म्हाका. तितून तरी म्हाका तेच्या उतरांनी आनी ही मॅडम हा डॉक्टर तेणी म्हाजें आनी एक थंय भितर एक चेडो आहा बाबडे तेणें म्हाका हेल्प केलो आनी म्हाका हें न्हू म्हणून सदमान सांगलें तें आनी तेचें उतर हांवें मुतीन धरून आयकलें. आनी आतां म्हाका किंवां सुशेगाद हांव घरांत आतां म्हाजी फॅमिली बरी आहा, भुरगीं बाबा म्हाका वालो रेस्पेद दिता, खंय वयता ती म्हाका रेस्पेद मेळटा. पयलीं म्हाका धांवणाय जालें कितें वास मारता म्हणटालें आनी हांव अशें पळोवंक गेल्यार व्हडलो म्हणल्यार म्हाज्या हितून हांव म्हणटालें. रेस्टॉरंटान आहलो कामाक हांव दुसरें कांय वालोर ना येतालें. आनी हांव कितें म्हणटा घरान पळय एक जर वासप वावय आहा न्हू जाल्यार सनोवपाचें आख्खें घर पिड्यार तो लागून बेल जाल्लो घरा. म्हणल्यार आतां देवाच्या कुडीन हांगा पावून हांव क्लियर आहा आनी म्हाका सोऱ्याचोय उगडास येयना आनी म्हाका इडयेचोय उगडास येयना आनी आतां दुसऱ्याक सांगूंक कशें दिसता म्हाका.